थोडीं जाणां कितें करतात, पवित्र पुस्तक वाचता आसतना थोड्यांक एक चिंता बसता, पवित्र पुस्तक उक्तो करचो, मेळ्ळेलें एक उतर वाचचें आनी तेंच देवाचें उतर म्हणून स्विकार करचें. अशें एकल्यान पवित्र पुस्तक उक्तो केलो की ताका मेळ्ळो तो बूक, उपदेशकाचो बूक, आवसवर 1 ओळ 2. थंयसर बरयलां, उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. हें वाचता आसतना त्या व्यक्तीक भोव बेजाराय जाली, कित्याक तो पयलेंच बेजारायन बरलो, निराश जाल्लो, देजेस्पर जाल्लो, जीव घात करीत म्हण चिंतलो. पवित्र पुस्तक वाचल्यार खंय तरी ताका बरो असो शांती समाधान मेळत म्हणून पवित्र पुस्तक उक्तें केल्यार ताका मेळ्ळी ती उतरां व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. तर ताणें पवित्र पुस्तक बंद केलो, परतून ताणें उक्तें केलो आनी ह्या फावटी उक्तें करता आसतना ताका मेळ्ळें तें उतर थंयसर मातेवाच्या वांजेलान. जुदास वेता आनी देवाळांत आपली नाणीं सगळीं उडयता आनी वचोन गळपास घेता. हें वाचलें पळोवन देखून भोव चड निराश जालो हो, कित्याक जुदास गेलो आनी ताणें थंयसर जीवघात केलो म्हूण. देखून पवित्र पुस्तक बंद केलो ताणें, परतून आनी ह्या फावटी उक्तें केलो. ह्या फावटी उक्तें करता आसतना ताका मेळ्ळें तें उतर तूंय वच आनी तेंच कर. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर आमी परतून सांगाता मेळटा. आमचो वेळ देवाच्या हजरपणांत आमी करचया, देवा लागीं आमी उलोवया आनी देव उलयता आसतना आमी चीत दिवन आयकुया. भाग्यवंत करसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमच्या सवें सदांकाळ आसूं, तुमचेय सवें आसूं. आतां एक गीत आमी गावया. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां हांगासर B3 पेज नंबर 31 एकाच उतरान चमया संवसार तुवें रचलोय. B3 पेज नंबर 31. एका सुत्रान सोमिया संसार तुवें रचलो, एकाच उस्वासा मनशाक जीव दिलो. अगणित तुजी कृत्या, अगणित तुजी उतरां, सालत्या मनशा जिविता मोलादीक वज्रां मोतयां. अगणित तुजी कृत्या, अगणित तुजी उतरां, सालत्या मनशा जिविता मोलादीक वज्रां मोतयां. पृथ्वे वयली रचना मनजाती उजळा, वाकंत तुजी महिमा. मोळपा सोबची तारां सूर्योस नखेत्रां दवरता सदा. एका सुत्रान सोमिया संसार तुवें रचलो, एकाच उस्वासा मनशाक जीव दिलो. अगणित तुजी कृत्या, अगणित तुजी उतरां, सालत्या मनशा जिविता
मोलादीक वज्रामोतिया अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरा सत्या मनशा जिविता मोलादीक वज्रामोतिया भोव मोगाळा सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी हो लाभ दिता तूं आमच्या दोळ्यांक दिसनाय तरी तूं आमच्या लागीं उलयताय तुज्या दैवीक शब्दा मुखांत वेळा काळा पुर्वीच तुजें तें आसलो तो शब्द लोगोस आदी दिव्य वाणी आमच्या खातीर मनीस जालो समिया जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तूं उलयलोय तुज्या एकल्याच पुता मुखांत्र पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां आसा प्रवाद्या मुखांत्र तुवें उलयल्लीं उतरां आनी दोव्या तेस्तामेंतांत आसा तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमच्या लागीं उलयल्लीं उतरां आनी ताज्या शिसा मुखांत्र उलयल्लीं तीं उतरां ह्या अगणीत उतरां द्वारे तूं आमकां जिवीत दिताय अंधकारांतान उजवाडाक आपयताय आमच्या जिविताचें निरासपण देदेस्परपण खंत बेजाराय पयस करताय आमकां सर्गीच्या दैवीक जाणवायेन भरताय सासणाच्या जिविताक पावयताय बापा ह्या उतरांचो मोग करूंक पवित्र पुस्तक चड आनी चड मोगान भक्तीपणान वाचूंक आनी तें नियाळ करता आसतना बापा तूंच आमचे लागीं उलय आज हें दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या आयकतल्या समीस तांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या गरजां प्रमाणे तांचे आशिर्वाद घाल तांचें जिवीत ससनाक तूं दैवीक कृपेन बदल हें हांव मागतां समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. भोव मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक आमच्या सगळ्या लागीं आसा नातल्यार तुमी एक घेया आनी पवित्र पुस्तक आसल्यार पावना तो उक्त करी जय आनी वासी जय थोड्यांक बघता हो पवित्र पुस्तक भोव व्हड आसा आनी हातूंत 73 बूक आसात कशें ते 73 बूक वाचचे येदो व्हडलो बूक वाचचो गी म्हूण चिंतात आनी मोगाचें न्हू थोडीं जाणां कितें करतात पवित्र पुस्तक वाचता आसतना थोड्यांक एक चिंता बसता पवित्र पुस्तक उक्त करचो मेळ्ळेलें एक उतर वाचचें आनी तेंच देवाचें उतर म्हणून स्विकार करचें अशें एकल्यान पवित्र पुस्तक उक्त केलो की ताका मेळ्ळो तो बूक उपदेशकाचो बूक आवसवर 1 ओळ 2 थंयसर बरयलां उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ हें वाचता आसतना त्या व्यक्तीक भोव बेजाराय जाली कित्याक तो पयलेंच बेजारायन बरलो निराश जाल्लो देदेस्पर जाल्लो जीव घात करीत म्हण चिंतलो पवित्र पुस्तक वाचल्यार खंय तरी ताका बरो असो शांती समाधान मेळत म्हण पवित्र पुस्तक उक्तें केल्यार ताका मेळ्ळीं तीं उतरां व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ तर ताणें पवित्र पुस्तक बंद केलो परतून ताणें उक्तें केलो आनी ह्या फावटी उक्तें करता आसतना ताका मेळ्ळें तें उतर थंयसर मातेवाच्या वांजेलान जुदास वेता आनी देवाळांत आपली नाणी सगळीं उडयता आनी वचोन गळपास घेता हें वाचलें पळोवन देखून भोव चड निराश जालो हो कित्याक जुदास गेलो आनी ताणें थंयसर जीवघात केलो म्हूण देखून पवित्र पुस्तक बंद केलो ताणें परतून आनी ह्या फावटी उक्तें केलो ह्या फावटी उक्तें करता आसतना ताका मेळ्ळें तें उतर तूंय वच आनी तेंच कर तूंय वच आनी तेंच कर मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमच्या लागीं असलें पितीसपणां आसूं नजो गी हांवें पवित्र पुस्तक थंय हांगासर हांवें उक्तें करचो वाचचो आनी न्ही जावन जाणवाय नासतना पवित्र पुस्तकाचीं उतरां समजून घेवंक प्रयत्न करचे न्ही बगार पवित्र पुस्तक वाचूंक मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाची अभिशेकाची गरज आसा जेजूस आपली परगडचिनी आराम करता आसतना सिनगोगा भितर रिगलो आनी पवित्र पुस्तकाचो कवळो ताज्या हातान दिल्लो ताणें उक्त केलो इजाया प्रवादीच्या बुकांत ताणें वाचलें आनी उपरांत ताणें म्हळें सोम्याचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू सुवार्ता परगट करूंक आराम करता देखून हर एक फावटी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागूंक आसा पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गिंतावन उजवाडाचें तुजें किर्ण
मोगाच्यान पवित्र आत्म्याच्या उजवाडाचे किरण आमच्या मोतींत फांकल्ल्या वेळार प्रकाश घाल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक बरोबर आमकां समजता आनी पवित्र पुस्तका मुखांतर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. ह्या पवित्र पुस्तका विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 16व्या वळीर 2 Timothy chapter 3 verse 16 onwards. देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी तितवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. 16वी वळ हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेज जाता. आतां चित दिवन आयकूया. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक. देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक. मोगाचें न्हू थोडे फावटी पवित्र पुस्तकांत तें बरें हें बरें म्हणून मोगाचें न्हू विंसून काण वाचचें म्हणून न्ही. सगळें पवित्र पुस्तक उत्पत्ती बुकांत उगडापणाच्या बुका पर्यंत 70 आनी 3 बूक आसात. पोरण्या तेस्तामेंतांत 40 आनी 6 आनी नव्या तेस्तामेंतांत 20 आनी 7. सांगाता 70 आनी 3 बूक सगळें पवित्र पुस्तक सगळें देवाचें वाक्य देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयलेलें. पवित्र पुस्तकाचे बरयणार सबार जाण आसात. पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइजेचे बूक म्हणून आसात, जोशुआचो बूक, या उपरांत इसाया, जेरेमाया, होसेया, आमोस अशें सबार जाणांनी पवित्र पुस्तक पोरण्या तेस्तामेंतांत बरयणार. तांणी बरयल्यात. ह्या संप्रदाया प्रकार तांचें नांव दिलां. हेरांनी बरयल्लें. नव्या तेस्तामेंतांत आसतना समिया जेजूचें उचरां पूण समिया जेजून बरोवनात. मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव आनी ताजे उपरांत थंयसर सांत पावलाचीं पत्रां आसात आनी हेर क्रिस्तांव पत्रां बरयल्लीं जाकोबान, जुदान, सांत पेद्रून अशें सबार बरयणारांनी पवित्र पुस्तक बूक बरयल्यात. पूण हांच्या सर्वांचो नीज बरयणार देवाचो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयलां. आनी हे सगळें पवित्र पुस्तकी पवित्र जावन आसा. सगळो पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक आनी सुखी तितवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेज जोडूंक उपकारता. आनी देवाचो भक्त पवित्र पुस्तक वाचून चड आनी चड प्रवीण जाता, चड आनी चड आध्यात्मीक रितीन वाडावळ जाता, उंच पावंडाक पावता, देवाक मानवांची जिणी तो जियेता. पूण पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू सबार जाण सुरवेर वाचून सोडतात. हांवें सबार वर्सां आदीं सगळो पवित्र पुस्तक वाचून अर्द्यार सोडलो. एक कारण जावन आसा पवित्र पुस्तकांत सुरवेर बरयलां देवान सर्ग आनी संवसार रचलो म्हणून आनी मनशाक रचतना धरणीच्या धुळींतलो ताका रचलो म्हणून. पूण सायन्सांत विज्ञानांत ह्या हेरा मनशांनी सांगलें म्हज्या मतींत आसा. सायन्सा प्रकार देर वॉज ए बीग बँग म्हळ्यार जाता की व्हड एक स्पॉट जालें सुरवेर आनी सगळ्या युनिवर्सांत इन द होल ऑफ द युनिवर्स सगळीं नखेत्रां आनी नक्षत्रांची राशी गॅलॅक्सीस ते विंगड जाले एकामेकांतल्यान पयस वचूंक लागल्यो. आनी तांचे पैकी सूर्य एक नखेत्र. सूर्याचे भोंवतणी सबार ग्रह आसात 8 या 9 आनी ग्रहा पैकी एक जावन आसा भुमी. आनी भुमी उज्याचें खेण जावन आसलें तें थंड जालें. ताजे उपरांत पावस आयलो, दर्यो, तळी, सरोवर, न्हंयो सगळ्यो सुरू जाल्यो. ताजे उपरांत वनस्पती, रूख, झाडां उदेलीं. ताजे उपरांत दर्यांतले उदकांतले मासल्यो जिवी. ताजे उपरांत संवसारार भोंवच्यो मनजाती आयल्यो. तांचे पैकी बुदवंती मनजाती आराम जाल्यो किंवा मांकोडू आनी चिंपांजी हे पचसले आनी तांचे तोंड आयलो मनीस विशेश बुदवंतकायेचो जाणवायेचो. देखून देर इज द थियरी ऑफ इवोल्युशन. वाडावळेचे एक थियरी, एक तर्क. हे आयकल्लें म्हाका पवित्र पुस्तकांत देव म्हणटा ताणें धरणीच्या धुळींतलो रचलो तर विज्ञान म्हणटा तशें न्ही म्हणून. तर पवित्र पुस्तक वाचून कितें फायदो. आनी ताजे उपरांत हांवें वाचलें आदाम आनी एवेक सांगात आयलीं तांकां भुरगीं जल्मलीं कायन आनी आबेल. कायनान आबेला लागाड काडलो. ताजे उपरांत कोणी ना थंयसर. आतां कशें ही संतत मुंदरसून गेली. पूण मोगाचें न्हू हांवें केवल संवसारी ज्ञानांत, संवसारी गिन्यानांत, संवसारी म्हज्या बुदवंतकायेन हांवें वाचलें जावन आसा. पूण म्हाका न्हू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल एक फावटी म्हाका पवित्र आत्म्याचो अनुभव जालो. ताजे उपरांत हांवें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना म्हाका न्हू पवित्र पुस्तक हांव नव्यान समजूंक लागलो.
नव्यान हांव समजूंक लागलो. परतून हांवें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना पवित्र पुस्तकाचीं उतरां म्हाका बरीं समजलीं. आरांभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी रिती आनी निराकार आसली, आदी सागराचेर अंधकार भरो नासलो, पूण दैवीक वारें निरंतरी वाळोन आसलें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड थंयसर जालो. उत्पत्ती बूक आवस्वरी 1 पयल्या वळींत तावन 3री वळ. म्हाका हें वाचता आसतना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हाका म्हळें ही केवल संवसारी भौगोळीक फिजिकल संवसारा विशयांत उलयना, आध्यात्मीक संवसारा विशयांत उलयता. आरंभार देवान म्हाका तुका रचच्या आदीं आमच्या भितर कितें आसता, रितेपण आसता. कसलें रितेपण? सताचें, उजवाडाचें, मोगाचें, भावार्थाचें, धैर्याचें, सासणीक जिविताचें. आनी थंयसर निराकारपण आसता. जिवितांत एक सारकी शिस्त आसना आनी अंधकार बरो नासता. देवातान पयस केल्ल्या वेळार पातकासो काळोख, बेविस्वासपण असो अंधकार आमच्या जिवितांत आसता. पूण दैवीक वारें पवित्रत्म निरंतरी झोंपय मारनासता. दैवीक वारें म्हळ्यार पवित्रत्म आमचें जिवीत नव्यान रचन करचें. हें म्हाका कशें आमकां स्पश्ट जाता. 30 आनी 1 वळीर येता आसतना पयल्या अवस्वरांत उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 1 वळीर देवाचें उतर म्हणटा जें कितें देवान रचलें तें देवान पळयलें ताका बरें आनी सोबीत सुंदर दिसलें. देवाच्या पवित्र आत्म्या खाल मोगाच्यान आमचें जिवीत नव्यान रचन जाल्ल्या वेळार तें जिवीत सोबीत सुंदर जाता. देखून पवित्र पुस्तकाचो उद्देशच मोगाच्यान म्हाका आनी तुका नव्यान रचन करचे खातीर. तशें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सायंटिफीक न्हय म्हणून अर्थ न्ही. सायन्स इज इवॉल्विंग. चड आनी चड संगती मोगाच्यान पवित्र पुस्तक चड आनी चड संगती विज्ञानी सोदून काडनासात, नवे नवे संशोधन करनासात. पवित्र पुस्तक तरी कितलेशा हजारो वर्सां पयलें बरयल्यारी तांत मोगाच्यान विज्ञानीक सता आमी पळयता. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आनी सायन्स कितें म्हणटा, सुरवेर स्पोटा जालो. स्पोटा जालो म्हळ्यार कांयच नातल्ल्यान सगळें आसा जालें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच म्हणटा कांयच नातल्लें देवान थंयसर उजवाड जावं म्हणलो. आनी तो उजवाड मोगाच्यान सुर्याचो उजवाड न्ही, ह्या बालमांचो उजवाड न्ही. कशें कळटा? 14व्या वळीर आमी वाचता. पयलो अवसर 14वी वळ. देवान दिसा उजवाड दिवच्या खातीर सूर्य आनी राती उजवाड दिवच्या खातीर चंद्र रचलो म्हणटा. म्हणजे ताच्याकी पयलें उजवाड आसलो तो दैवीक उजवाड. म्हज्या तुज्या जिवितांत मोगाच्यान दैवीक उजवाड आयिल्ल्या वेळार म्हजें तुजें जिवीत नव्यान रचन जाता. थोड्या दिसां आदीं आमी सांत जेरोमाची जिणी आमी नियाळ केली 30 तारखेर सप्टेंबराच्या. जेरोम क्रोएशिया म्हणल्या देशांत जल्मलो. मानतनाच्या कुटुंबांत, बऱ्या कुटुंबांत तो जल्मलो. 340 आनी 2 इसवेन 342 AD तो ग्रेस कुटुंबांतलो, मानतनाच्या कुटुंबांतलो. देखून तांणी ताका रोमा धाडलो शिकपा खातीर. तरणाटे शिकपाक गेल्ल्या वेळार आमी जाणां जर तर ते हॉस्टेलांत रावतात या पीजींत रावतात, आवय बापायन तावन कुटुंबांत पयस रावतात, कितें जाता आतांचे तरणाटे जाल्यार तांकां फेसबूक, इंटरनेट, कंप्युटर आनी इंस्टाग्राम आनी नाका जाल्ले वायट संगती पळोवचे. तातूंत ह्या इश्टा इश्टीने सांगाता भोंवचें, सिगरेट, सोरो, ह्या वायट सांगात गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, दर्यातड, हॉटलां हेंच जिवितांत प्रमुख जाता. शिकप तांच्या बदलेक जाता. थोडे कडेन शिकप शिकतात, सांगाताच वायट संगती तांच्या जिवितांत भितर सरता. त्या काळार असले, आतां असले संगती नातले जाल्यारय त्या काळार असले तसलें खोटेपण आसल्यांच सगळो संवसार सगळ्या चरित्रेंत मोगाच्यान मनशाकुळाच्या देंवसार सैतान लुसिफर पाताळाची सतत क्रियाशील जावन आसा. जेरोमाक ती वेडो घालता. पूण देवाची कृपा ताच्या जिवितांत आसली. एक दीस सपनांत ताका एक दर्शन दिसता. तो मेला, मरण जाल्या उपरांत तो निती सिंहासना मुखार उबो आसा. निती सिंहासनाचेर नितीदार सर्वेस्पर देव बसून आसा आनी तो ताका लागीं आपयता आनी म्हणटा तूं एक क्रिस्तांव गी. हो म्हणटा होय हांव क्रिस्तांव म्हणलेंच. नितीदार म्हणटा तूं फटी मारता. यू आर टेलिंग लायज. यू आर नॉट ए क्रिश्चन. खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीज. तुजें दिरवें जावन आसा आस्त, बौद्धीक, संवसारीक खुशालाय आनी मजा, रक्तमासाची वंदवणी. देखून तूं एक नास्तीक, तूं एक खोटो मनीस, तूं एक क्रिस्तांव न्हय. तितल्यार मोगाच्यान ताका शिक्षाचें फर्माण जाता. तितल्यार भियान आकांतून तो उठता आनी त्याच घडये मोगाच्यान ताचें जिवीत तो देवाक समर्पण दिता. देव आपणे स्विकार करून सेमिनारीक वता, याजाक जाता आनी उपरांत पापसाहेबाचो सेक्रेटरी तो जाता. पापसाहेबान ताका पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करूंक ताका वावर दिता, मिसांव दिता. पवित्र पुस्तकाचें बरें अध्ययन तो करता. त्या काळार पवित्र पुस्तक आरामायक भाशेंत, जेजू उलयल्ल्या भाशेंत, हिब्रू भाशेंत, जुदेवांच्या भाशेंत आनी ग्रीक भाशेंत आसलो. दुसरे दुसरे बूक दुसऱ्या भाशेंत आसले. दुसरे बूक त्या पेपिरसांत ह्या चांबड्याच्या
त्या चांबड्याचेर बरोवन गेल्लें आसलें आनी ते सगळे सांगाता घाल तो बरें करन लात्या भाशेंक लॅटीन हाका तो भाशांतर करता ताका एक विशेश मिनात काडटा तो उपवास करून प्राचित करून दंडवणी करून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो वाल्गेट ट्रान्सलेशन तो करता ताचे तान मोगाचें आजकालचें भाशांतर आमच्या कोंकणी भाशेंत हिंदींत कन्नडांत तामीळ मलयाळम तेलुगू खंयच्याय भाशेंत भाशांतर जाल्यान वर्ती जिणी तो जियेलो आनी ताजी सडावत जिणी तो बेतलेहमांत जेजू जल्मल्या जाग्यारच जियोन 420 इस्वेंत तो मरण पावलो आज मोगाचें न्हू सांत जेरोम कितलो नाबार्दीक जाला कितलेशे ताणें कॉमेंट्रीज पयत पुस्तका विशयांत बरयल्यात म्हणून ना पयत पुस्तका विशयांत नियाळ बरयल्यात म्हणून ना आजून मोगाचें न्हू विशेश आध्यात्मीक ग्रेस कायन बरलेले तसले बूक ताचे जावन आसात आमी पयत पुस्तकांत वाचता सरेस्वर देव म्हाका तुका पयत पुस्तका मुखांत नव्यान रचन करता हे नोक म्हणलो आसलो 5 वसनांत 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत देवा सगळें प्रिती विस्वासान जियेलो देखून देवान ताका उखल व्हेलो देवान ताका एक संपूर्ण तरान नवो व्यक्ती केलो नवे देवा थंय प्रिती विस्वासान जियेलो 6 वसनांत 9 वळीर तो एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो त्या काळाच्या मनशा पैकी निर्दोशी जावन आसलो देवान ताका नव्यान रचन केलो अब्राम आपल्या आवय बापायचें घर सोडून देवान दाखयलें त्या गांवाक गेलो म्हणजे देवाच्या उतरांत संपूर्ण तरान तो एक नवो व्यक्ती जालो ताचो पूत इसाकाचो पूत जाकोब आनी जाकोबाचे पूत आनी उपरांत आमी पळयता मोइजे होरेब पर्वताचेर देवाचो अनुभव जडटा आनी तो एक नवो व्यक्ती जाता तेदोळ पर्यंत तो घागेतालो भियेतालो कावजेतालो पूण संपूर्ण तरान नव्यान रचन जाता येरेमिया प्रवादी ल्हानसो भुरगो देवाचें उतर ताच्या जिवितांत आयिल्लोच शक्तीन आनी बळान देवाचें उतर तो प्रगट करता इसाया प्रवादी पातक्या मतेन जियेतालो आनी पातकी ह्या फोटकिऱ्या वोंटा सुद्दां जावन आसलो देवाचें उतर ताचें वोंट आपडटा ताचें जिवीत बदलिता संपूर्ण तरान नवो जाता नव्या तस्तामेंतांत आमी पळयता जेजूचे शीस केवल एक सादें मोगर जावन आसलें पूण जेन्ना जेजून तांकां म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर सट्टकन उठले जेजूचो पाटलाव केलो म्हणजे जेजूचीं उतरां देवाचीं उतरां तांणी आयकलीं देवाच्या उतरांत थंय मोगाचें न्हू तें नवें जिवीत जियोंक आराम करतात आजय आमी पळयता मोगाचें भाग्यवंत दादले आनी स्त्रियो जेजूच्या उतरांत थंय संपूर्ण तरान नवे जातात इसाया प्रवादीच्या बुकांत 60 आनी 5 वसरांत 17व्या वळीर आमी वाचता देवाचें उतर म्हणटा एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी हांव रचतलो पवित्र पुस्तकाच्या मदगांत इसाया प्रवादीचो बूक आसा 60 आनी 5 वसरांत 17व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा हांव एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी रचतलो म्हणजे हर एका मनशाच्या जिवितांत न्ही जो देवांच्या त्या जनांगांत तांच्या त्या वंशांत तांच्या लोकां मदें देवान एक नवो आकाश आनी पृथ्वी रचली हर एका मनशाच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत देव एक नवे आकाश आनी नवी पृथ्वी रचूंक आशेता देखून पवित्र पुस्तकाच्या 11 आमी वाचता 20 आनी 1 वसरांत पयल्या वळीक बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 तेन्ना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयल्यांचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्योय नांस जालो आनी उपरांत 5व्या वळीर आमी वाचता तेन्ना सिंहासनाचेर बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां म्हाका देवाचें उतर वाचता आसतना देव म्हाका तुका नव्यान रचन करूंक आशेता देखून पवित्र पुस्तक हांवें तुवें वाचता आसतना कितें जाता किर्तन 119 थंयसर देवाच्या उतरां विशयांत विवरण आसा थंयसर 9व्या वळीर बरोवन घाला साम 119 वर्स 9 एक तरणाटो आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तरणाट्याक बरी साल सांबाळूंक भारी कश्ट आधुनीक काळां पूण देवाच्या उतरांचेर नियाळ केल्ल्या वरवीं म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून देवाच्या उतरांचेर नियाळ करता आसतना तुका देवाचें उतर नितळ करता पवित्र करता भाग्यवंत करता कुरपेन भरता जेन्ना देवाच्या उतरांचो तूं मोग करताय म्हाका एक कन्नडा तें गीत म्हाका भारी बरें लागचें ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ हल्लेलुया वय मोगाचें न्हू एक पटी देवाच्या उतरांचो मोग म्हजे थंय तुजे थंय आयलो देवाचें उतर मोगाचें निरंतर वाचूंक लागता हांव तरी मोगाचें सदांय देवाचें उतर वाचता सकाळीं 5 वरां उठोन परतून वाचचें कित्याक संजेर दिसा कोणाची फोनां येतात मागण्याक ताका हाका ह्या कावन्सिलिंगाक आपयतात म्हाका हे हांगासर रेतीर दिवंक जायतीं कामां आसतात पूण सकाळीं 5 वरां उठता आसतना प्रशांत वातावरण पवित्र पुस्तक वाचचो आनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना कितें जाता लोकाच्या वांजेलांत आमी वाचता 6व्या वसरांत 19व्या वळीर सोमी जेजू देवाचें उतर प्रगट करता आसतना ताजे तावन गूण करची सखत वाळटली आनी थंयसर असल्या सर पिडेस्तांक गूण करतली तांचे थंय देंवसार लागलेल्यांक सुटका दितली हांव आनी तूं देवाचें उतर आयकत आसतना मोगाचें न्हू म्हजें थंय तुजें थंय असली पिडा गूण जाता
म्हजें तें तुजें तें असलें निरासपण देदेसपरपण खंत बेजाराय सगळी पयसरता देंवसराची बंदडी पयसरता मोगाचें न्हू देवाची ती सुटका सोडवण आनी देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करून सर करता तर मोगाचें न्हू आमी दोळे धांपया आजच आमी निर्धार करया पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकां थंय आसच्या देवाच्या उतरां थंय कुरपेची झर म्हजें थंय तुजें थंय वळोन आमकां नैस कुडीन गूण करून दी आध्यात्मीक रितीन गूण करून दी आमचें थंय आसलें शेळेपण आळशीपण कुडींत आनी आत्म्यांत नपयस जावन दी व्हडा उमेदीन ह्या संवसाराचें काम वावर आमी करूंक आनी आध्यात्मीक रितीन उंच पावंडाक पवित्र पर्वताच्या शिखराक सोडोवंक देवाचें उतर आमकां करपा दिवं दी सर्वेस्परा देवा तूं उलयलोय आदी म्हाका प्रवाद्या मुखांत आनी शेवटीच्या काळार तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय उलयलाय ही उतरां आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता आसतना सर्वेस्पर देवा तूंच आमच्या काळजांत उलय तुज्या उतरांत थंय पिडेस्तांक गूण कर कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगात हावन तूं आमकां निवार सगळ्या मनशा कुळाकच तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय नव्यान रचन कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय खरी सोडवण आसा सासणीक जिवीत आसा हें सगळ्या मनशा कुळान स्विकार करी शंकर देंवसराच्या बंदडेतावन सुटका आमकां लाभय तुज्या मोगान चलय हे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या हर एकल्याच्या गरजां प्रकार तांचेर आशिर्वाद घाल हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन.